आता न्ही आमी थंय सगळीं आशिल्लीं पळय करसवाड्याक सकाळच्यान हे तीग जाण आमच्याच बरोबर भोंवताले आनी आमकां खंय तरी मनांतल्यान फील जातालें की हे लोक आमच्याच बरोबर रावन आमची मजा पळयतात म्हणून आनी आमी सगळीं गेलीं थंयच्यान गेले उपरांत थोड्या वेळान आमकां फोन आयलो की थंय सस्पिशियस अशे 3 मनीस भोंवतात म्हणून कांय लोकांनी इन्क्वायरी केली केल्यान ताका विचारलें तुमीच मोडला मरे हो तेतलो एकट्यान कन्फेस केलें हय म्हणून आनी ताणें 2 जाणांची नांवां तांकां तेंच्यार हात घालपाक काही कार्यकर्ता इतल्यान ते पळोवन रेस्टॉरंटात घेतले पण तांकां धरले आनी तांकां पुलीस कस्टडीन दिल्ले आसा. सो आमचो आतां इतलीच मागणी आसा की तांकां एकदम म्हणजे स्ट्रिक्ट सारकें स्टर्न पनिशमेंट मेळटा ताकी आनीक दुसरे कोण असले PD investigation and will ensure that as per legally what all the maximum punishment which can be given to them, we will do investigation according to that. या बाबतीत हांव एकूच कमेंट करता ह्या इश्यूचो आनी फादर बॉलमॅक्साचो इश्यूचो कांय संबंध ना. हो इश्यू सेपरेट तो इश्यू इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते मॅटर ऑलरेडी कोर्टाच्या अंडर आसा. द मॅटर वीच इज अंडर द कोर्ट वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. लेट द ऑथॉरिटीज इन्व्हेस्टिगेट. तुम्हीच तांकां धरून पुलिसा कडेन हवाले हय लोकलांनी धरले कोणी खबर ना खुबशे लोक आले धरपाक म्हणजे आमकां कळ्ळें न्हू कोण कितें तेंच्यांनी रातचे कपाक आसा थंय उलयल्ले प्लस तेका एकट्यान कोणें पयलोय मारता आसतना फादर कळ्ळें सकाळीं मात आमी कोणाक सांगू ना वी वॉन्टेड प्रॉपर हे कळ्ळें तुका आनी वी वॉन्टेड द थर्ड पर्सन वॉज मिसींग. ओके ओके एनीथींग एल्स. थँक्यू थँक्स टू ऑल द पळय तांकां आतां ऑलरेडी तांकां ज्युडिशियल कस्टडी मेळिल्ली आसा न्हू सो तांच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करूं न्ही आमी आतां परत त्या इन्व्हेस्टिगेशनान तांकां त्रास करून कांयच अर्थ ना. वी शूड अलाव देम टू डू. वी शूड फॉलो अप विथ वी विल फॉलो अप विथ द इन्व्हेस्टिगेशन आनी आमी तांकां सोडचे ना इतली गॅरंटी. And they have assured us while filing the charge sheet, along with me, with Natekar Bab, Walke Bab, we all will be taken into सगळे फायल करता आमकां दवरतले ते आमकां सगळें दाखयतले म्हटलां आनी आमकां दाखय नासतना कांयच करचें ना.